नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तिसऱ्याची मसाला करी। हे हांवें तिसऱ्यो कल्लोन धुवन घेतल्या। एक वाटी सोय घेतल्या। हो एक कांदो हांवें गॅसार भाजून घेतला। कांद्याचे करपल्ले आसा ते काढून घेवपाक जाय। हो कांदो आमकां वाटपाक घालपाक जाय। अर्धो चमचो घालता हळदीची पावडर। एक चमचो घालता गरम मसाला पावडर। गरम मसालो तुमचेकडे घरान जो तुम्ही वापरता तो घातल्यार जाता। थोडी आमटाण घालता वाटपाक। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेऊया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातून हांव एक चमचो तेल घालता। दोन कांदे हांवें बारीक कापून घेतल्या। कांदो आमकां मातसो तळसून घेवपाक जाय। कांदो तळसून जालो तसो तातून हांव तिसऱ्यो घालता। ढवळून घेऊया। थोडे उदक घालता। झाकण घालून तिसरे शिजोवन घेऊया। पळोवया तिसरे शिजले जाल्यार। तातून घालूया ग्राइंड केला तो मसालो। थोडे उदक घालता। मिक्स करून घेऊया, ढवळून घेऊया। तातून घालूया चवीपुरते मीठ। मीठ घालून ढवळून घेऊया आणि हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। तिसऱ्यांक बरो खतखतो येवपाक लागला। ताजेर घालता ओली कोथमीर। ओली कोथमीर घालून ढवळून घेऊया। पळयात तिसऱ्याची मसाला करी तयार आसा। गॅस हांव बंद करता। सामकी रुचीक तिसऱ्याची मसाला करी तयार आसा, रेडी आसा। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।